मोगाचनो आजकाल कोंकणी कार्यक्रम म्हणटाना लोक येवचे इल्ले उणे जाल्यात की कितें तशें म्हाका दिसता. आमी व्हडल्या व्हडल्या हॉलांनी कार्यक्रम करता, मनोरंजन आमकां घराच मेळटा, मोबायला भितरच मेळटा, जाय जाल्लें स्क्रोल केल्यार करतानाच मेळटा. तशें म्हणटाना आमोलीक वेळ येवन 2-3 घंटे हांगा काल पळोवचें म्हणलें थोड्यांच्या मोतीन आसूंक पुरो. पूण कलाकारांक पोशण करचे 2 वर्गाचे मनीस आसात. एक कलाकारांचे मोल बांदचे मनीस आनी एक कलाकारांक मोल दिवचे मनीस. कलाकाराक मोल बांदचे मनीस कितें म्हळ्यार वो पळय आजकाल हें करता पळय म्हणून पयसतावन पळोवचे मनीस आसात. आनी थोडे घरा बसून फोन करनीसारचे आसात कितले लोक आयल्यात रे म्हणून. आनी त्या कलाकाराक या ताज्या कलेक मोल बांदचेय मनीस आसात. पूण आज खुशेची गजाल कितें म्हळ्यार ताच्या की चड लोक कलेक मोल दिवचे आसात. आज हांगासर वेदीचेर आसात, हांगासर मुखार आसात. तुमी कलेक मोल दिवचे मनीस तुमी. जावंक पुरो फ्लॉयडाच्या कार्यक्रमाक ताका स्पॉन्सरशीप दिवन या तुमी तुमचो आमोलीक वेळ हांगासर येवन ताका ताळयो पेटोवंक तुमी आयल्या, तुमकां अभिनंदन पटयता. फ्लॉयडाच्या हर एका कार्यक्रमांनी हांव हजर जाल्लो आसा. ताज्या काजाराकी भलायकी मागल्ली आसा, ताज्या भुरग्यां जाताना वॉलाकी भलायकी मागल्ली आसा. हर एका कार्यक्रमाक ताणें म्हाका आपयल्लें आसा. ताज्या पयली म्युजिकल नायटाकी आयिल्लो आसा. ह्या भुरग्याच्या तालंतांत थंय अभिमान पावता. कित्याक म्हळ्यार हो एक ऑलरावंडर. ल्हान आसतना ताका पळयल्ल्या नाटकांनी प्रायज जिखलें हांवें पळयलां. केवल आमच्या फिरगज मट्टार न्हय, दियेजी मट्टारी नाटकांत एज एन एक्टर तो ताणें प्रायज जिखलेलें पळयलां. एक बरो MC जावन पळयलां, बरो लिडर जावन पळयलां. आनी आज ताका दुसऱ्या संदर्भार 2.0 म्युजिकल नायटाच्या रुपार आनी एक स्टेप मुखार वचून पळोवन आसा. तुमचे सगळ्याचो एक जोरान तालयांचो आवाज फ्लॉयड. तशेंच ताज्या फॅमिलीक हांव आशेतां एक गजाल तुमचे लागीं हांव सांगूंक आशेतां. मोगाचनो आमच्या कोंकणी कार्यक्रमाक आमची भुरगीं आनी स्पेशली आज फस्ट 2 जनरेशन आसात. एक आल्फा जनरेशन म्हणटा हांव 0 to 13 आनी ताजे उपरांत आनी एक जनरेशन आसा, एक बारी इम्पॉर्टंट आनी सेन्सिटीव जनरेशन. ताका आमी जनरेशन Z म्हणटा या जनरेशन Z म्हणटा. ती एज 14 आतां 28. आनी ह्या प्रायेची भुरगीं कोंकणी कार्यक्रमांत पळोवंक मेळची बारी उणी. पळोवंक मेळल्यार एकच ताची पेरंट्स वत्ताय करन घरा बसचें नाका म्हणून आपयतात. ना जाल्यार तांची कोणी हांगा सैरी या कोणी रिलेटीव या तांकां परफॉर्म करूंक आल्यार मात्र तांणी येवचे शिवाय हेरा संदर्भारी तांकां कोंकणी प्रोग्रामांनी आमकां पळोवंक मेळोवंक कश्ट. पूण तशें म्हणटाना आमी तांकां दुरसोंक जायना. आज आमी कितली क्रिएटिविटी दिता, कितले बरें प्रोग्राम दिता, ताचे वयर येवचो लोक होंदाता. आनी एक फावटी आयिल्लो लोक तो 4 जाणांक सांगत जाल्यार आनी एक फावटी चड येतात. आनी आज एक कंटेंट क्रिएट करचें इजी काम न्ही. ते हर एका फिल्डान जावं आमू एक टीव्हीर आसा, टीव्हीर एक कंटेंट क्रिएट करचें सुलभ न्ही. एक म्युजिकल नायट जावन हातूंत पोदां सिलेक्ट करची, पोदां दिवची, या कॉमेडी डान्स दिवचें तितलें इजी न्ही. आज हांसूंक तितलें इजी ना. पोर टावन हॉलांत हांव एका प्रोग्रामाक गेल्लो. एक स्टँडअप कॉमेडी आहली तुळू भाशेन. आनी एकलो भारी हांसयतलो, इतलें हांसयतलो की हांव 15 मिनटां पडोन आसलां. कित्याक म्हळ्यार तितली कॉमेडी आसली. पूण म्हज्या देगेर बसलो बिलकुल तुटीक पिटीक म्हणून अशें पळयता, कांय आसना तो. म्हाका भयंकर विचित्र दिसलें. वो काले खंयच्या कास्ताचो मनीस गाय म्हणून. पुरो जाल्ल्या उपरांत हांव विचारलें, आळे सायबा इतली बरी कॉमेडी करता, सगळो टावन हॉल आसा, लोक हांसता, सगळे हांसतात, हांव पडोन आसलां, तूं कित्याक हांसोंक नाय सायबा? म्हाका आनी ताका सोमाना म्हणलो. मागीर विचारलें, सोमानांतल्यार तूं मागीर हांसू कसो दामून करताय? घरा वचोन आसता म्हणलो. आज बरें प्रोग्राम दिल्यार ताळयो पेटनातले मनीस आसात, बरी कॉमेडी दिल्यार हांसनातले मनीस आसात. आनी ताका कारण तो म्हाका जायना, तो म्हाका नाका, या घरा वचोन बरें म्हणचे मनीस आसात. हांव म्हजी उतरां आखेर करच्या पयलीं इतलें म्हणटा, कोंकणीक आमी दिवचो मोग तो सदांच मुखारसून व्हरून दी. आमचे कलाकार कांय इल्लें सोडून या कितेंय सुखी जाल्यार तांकां आमी बक्षिया. कित्याक आमकां
आमच्या जनरेशन आमच्या नव्या भुरग्यांक हसल्या प्रोग्रामाक हाडूंक जाय तांचे कडेन कितें टॅलंट आसा ती वेदी तांणी यूज करच्या बरी आमी करूंक जाय आनी ताज्या खातीर आमच्या पेरंट्सांनी एनकरेज करूंक जाय आनी आमी जे कोण शोज दिता तांकां खुशी आसली आमकां आमचे कडेन कितें आसा न्ही आमी कितें बरें दिवंक शकता आनी ते कितें थाळयो पेटोवंक शकतात तसली कार्यक्रमां संघटकांनी दिवंक जाय म्हणलें सांगून फ्लॉयडाक परत हांव बरें मागता 1.0 तावन 2.0 वचोंक वर्सां काडली पूण हर एका वर्सा एक नंबर सोडत ते वचोवन दी आनी आनीक जायती असली कार्यक्रमां तुजे तावन येवं दी म्हणून आशेता आनी अवकाश दिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा जय हिंद.